आज आमी एकठांय जाल्ले आसा निशेध करपाक, जो काल GMCन एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. इन्सिडंट म्हणपा पडटा, unruly इन्सिडंट जाल्लो आसा, जंय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे वचून एक डॉक्टर, CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर आसा GMCचो, ताका सामके वायट तरेन इन्सल्ट केला, ह्युमिलेट केला. ताजेर आमी निशेध करपाक आमी सोदतात. आनीक म्हजे बरोबर आसा बाब दामोदर अंस्कर, रॉबर्ट वाज, लिंकन गोम्स आनीक अनवर नारू. निशेध करपाक सांगपा म्हळ्यार आख्खें गोंयभर आमी एप्रिशिएट करता की आख्खें गोंय पेटलां ताजें जें भाशा जी तेणी यूज केल्ली आहा तें पळोवन आख्खें गोंय पेटलां. आनी हांव शाबासकी दिता की सगळे लोक त्या डॉक्टरा बरोबर रावल्ले आसा म्हणून. कित्याक जे भाशेन तेणी ताका इन्सल्ट केला, तुका आपूण बॉल्सांतले हात काड, तुका सस्पेंड करता, आपूण आज पर्यंत तूं सस्पेंड करतलो, हांव कोण पळयतलो, असली भाशा कोणाक डॉक्टराक. आनी डॉक्टर एक्सप्लेन करपाक सोदता तें देखून तूं आयकून घेवपाक रेडी ना. हें कसलें तुगेलें? यू आर हेड ऑफ दॅट डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विसेसाचो तूं हेड आसा एज अ मिनिस्टर. तुज्याच हाका स्टाफाक सपोज तूं आयकुपाक सोदना, तूं कोणाक तरी आयकून सामकें फक्त ते CMOक इन्सल्ट करपाकूच येयल्ल्या भाशेन तूं दाखयता. डायरेक्टली भितर सरून ताका सोदता, खंय आसा CMO, खंय आसा CMO, आनी ताका आपोवन मागीर तूं ताका इन्सल्ट करता, ह्युमिलेट करता. ही कसली हें तुगेलें? दिस इज टोटली अनबिकमिंग ऑन द पार्ट ऑफ अ हेल्थ मिनिस्टर. इतली सिनियर तूं पोजिशन आसा हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तूं असली भाशा यूज करता, हें सामकें रॉंग. आनी हाजेर निशेध करपाचें जाय. आनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हांचो जो डिमांड आहा की तुवें एपॉलॉजी मागपाची, ती जायज आसा. आनी तुवें एपॉलॉजी मागपाकूच जाय सांगपा म्हळ्यार. कित्याक द वे यू स्पोक देर, द वर्ड्स दॅट यू हॅव यूज्ड आर टोटली नॉट meant to be heard from the mouth of the health minister, and we condemn this. And we demand that the government, BJP government, if it is really a sensible government that the state has, then they have to pull up the health minister and direct him to give an apology to the CMO. This is our strong demand. Because तूं जेन्ना एक कोणाली कंप्लेन आयकून तूं डायरेक्टली थंय वचून ताका सोदता, तुजे आनी दुसरे डिपार्टमेंट आसा, TCP डिपार्टमेंट आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, कितले सुमार तूं असले कंप्लेन्स अटेंड केल्या? तूं कसले केन्ना कंप्लेन येवना त्या डिपार्टमेंटांतल्यान? येयल्ली आसा, पूण तूं केन्ना हे भाशेन केला? जी जेन्युइन कंप्लेन्स आसा ते लोक रस्त्यार सुद्दां येवन TCPचेर कितली कंप्लेन करताले, तेन्नाय तुवें केन्ना हें करूना, तांकां हे भाशेन इन्सल्ट करूना वा तांकां सस्पेंड करूना. कित्या खातीर? कित्याक तूं डायरेक्टली इनवॉल्ड आसा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेल्थ मिनिस्टर शूड रियलायज वन थिंग. इतले जे हॉस्पिटल्स आसा गोंयभरान, तुमी फक्त स्ट्रक्चर पळयतात, बिल्डींग बांदली, 4 फ्लोर बांदले, हे सेक्शन घातलें, ते सेक्शन घातलें, पूण तुमचो स्टाफ आसा काय ना हेजेर कोण लक्ष घालना. ते कितले लोडाचेर आमचे डॉक्टर्स जावं नर्सीस आहा ते काम करता, तेजेर कोण काळजी घेता? कितली पेशंटा फाटल्यान एक डॉक्टर, कितली पेशंटा फाटल्यान एक नर्स आमची गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आसा, ते पयलीं काडपा जाय. फक्त स्ट्रक्चर घातले आनीक तांकां हें दिना, डिजायर्ड जो स्टाफ आसा तो सपोज मेळना जाल्यार ते कित्या खातीर? सो ताजेर पयलीं लक्ष घालपा जाय. आनी अननेसेसरी बारीक कंप्लेनाचेर तूं एज अ हेल्थ मिनिस्टर तूं थंय येता आनी डॉक्टराक इन्सल्ट करता, हें टोटली रॉंग. आनी कोणूच नो गोवन कॅन डायजेस्ट रिस्पेक्ट that a health minister has resorted to such a thing. We condemn this and we also demand that the health minister should apologize to the doctor for this unruly behavior of his. नमस्कार. काल सगळ्यांत पयली व्हिडिओ पळयला आनी हांवें पयली कमेंट घातला. म्हाका विचारपाचें आसा, बाब सावेन गेले मांडले आपले विचार, पण म्हाका विचारपा जाय, विश्वजिता विचारपा जाय. तुका आतां मिस्टर विश्वजीत म्हणपा आसा आनी कांय उरना, तुका डायरेक्ट विश्वजीत म्हणटा. तुका सांगपाचें म्हणल्यार तूं म्युनिसिपालिटी पोर्टफोलियो तुजे कडेन आहा मरे, तूं खंय सारको आसा तो पयलीं सांग. तुवें सगळे पोर्टफोलियो तुजे कडेन दवरल्या मरे. गोंय तुजें एकट्याचें. म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटीन विजीट कर मरे, बाकीचे म्युनिसिपालिटीन वचून विजीट कर मरे. सगळ्या कडेन बोबो जाल्ल्या मरे. TPC डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा, तूं वच तें तुजें नांव बोब मारता मरे. तेन्ना तुका कोणें विचारपाचें?
दोतोर म्हणटा सगळ्यां वयर आसता मरे, एक सब इन्स्पेक्टराचो लेवलाचो ऑफिसर पुलीस डिपार्टमेंटाचो पसून दोतोरा सरां पयलीं मारता मरे. तुजी इतली हिम्मत जाली ताका वचून कितें म्हणपाचें, तुका ऑफिस ना, GMC तुका कॅबिन ना, तूं पब्लीक एरियेक बसून ताका कसो तेजे वर्क प्लेसीचेर आपयता, ताका इन्सल्ट करता. मिनिस्टर जावन नाजाल्यार CM जावन तूं 5 दीस जालो तूं, ते आख्खे आयुश्य काडटा आपल्याला ते लोकांक सर्वीस करपाक. आनी उठून तुगेले सगळे कडेन GMC जाला कितें जाय रे? यो मरे मुन्सिपालिटी मरे मडगांव यो मरे. शो मान नाका बेश्टो, जेजे बरें तूं भोंवतो पळय आतां न्ही गाडयेन पळयता न्ही ताका शो मान नाका. तोच तुका सपयतलो मडगांवचो आहा तो. हांव तुका सांगता स्ट्रेट वय सांगता तुका, तुजें कितें उलोवपा तें उलय. दामू बाबान ऑलरेडी म्हणलें आपण नांवान आपयतलो म्हणटा. बट आय विल गिव यू रिस्पेक्ट एंड आय विल से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, you should be having this much ethics not to use those disgusting words. A person of your stature and at your level, kick out, get out, shut up, bayar martalo. You're a minister, you're in the cabinet. I demand this, Pramod Sawant, our chief minister of Goa, honorable chief minister, you should be taking action against this. तुगे एकूय स्टेटमेंट येल ना, नाल्यार तूं स्टेटमेंटाचे स्टेटमेंट ओके मागी करता न्हू. We need action now. You are the head of the state and this is in your cabinet. Please ensure that an apology is given to this doctor. अरे honorable health minister, या दोतोर तुका जाय पडटलें this. आनी तेन्ना मरे तुका सारकें पडटलें not to use this kind of words. You are of such a stature, and if you have that much ethics, you should have called him at the side, taken him into a private cabin and spoken to him, not defame him on social media. And you have to give him an apology for this. This what you have done, Mr. Health Minister, it is clear that it was intentional. Camera ge bomba chorus na, don't take cameras in front. This was a pre-planned action of yours. It is clearly evident. And defaming a person, a doctor, in a public forum is absolutely unacceptable.